आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आणि हेरांनी जुवारी नगराच्या लोकांची दिशाभूल करची न्हय। केळशीच्या लोकांचो पंचायत वेगळो करपाचो वेगळो विशय आसा। जुवारी नगराच्या लोकांनी वेगळेपणाची मागणी केन्नाच केल्ली नात। ताका लागून आम आदमी पक्षान जुवारी नगरान येवन लोकांक पिशान काडचे न्हय अशी शिटकावणी सांकवाळेचे सरपंच रमाकांत बोरकार हांणी दिल्या। उपासनगर हांगसर जाल्ले सभेत ते उलयताले। आरडीएक्स खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। हांवें कालच आमच्या खात्रीलायक मनशा कडेन आयकलां की हो जो आपा जो कॅन्डिडेट रावंक सोदता वालांसियो हो आमचे सांकवाळा बायफिकेशन मागो करता। आजून पर्यंत बायफिकेशन करपा पंचायत हे कोणें मागोना, कोणाली मागणी ना। आयज हो हांगसर येता तो हांगाय काय रावना, हे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तो मनीस न्हू, तरी सुद्दां हांगा रावन तो आतां बायफिकेशनाची उलयता सांकवाळ पंचायत। आनी हांव हें केन्ना जावं दिवपाना, आमचे लोकूय जावपा दिवपाना। आयज आमी सगळे लोक एकठांय आहा, सांकवाळकार एकठांय आहा, हें लक्षांत दवरपाचें। आयज तो जो भोंवत सुटता लोकांच्या दारांनी भोंवत सुटला आनी हे भोवन करून तो लोकांक कितें सांगूंक सोदता, आपूण बायफिकेट करता म्हणून वयर बिल्ला वचोन तो लोकांक सांगता आपूण बायफिकेट करता, तुमकां सेपरेट पंचायत करून दिता, हे तेगे आतां उलोवप चल्लें आहा। हेजेर आयज जर तो सांकवाळ हे सांगता, फाल्यां सकाळीं बाकी पंचायतांनी वचोन तेंच करतलो तो। तेन्ना हे आपा पासून लोकांनी आतांच सावध रावपाचें। कित्याक जर आतां पयशा तुमी दिल्ली तेंगे कितें चल्लां तेंच उलोवण घेवन तो हांगसर येवपाक सोदता आनी हांगा आमची गोंयची आमची गांवची ही संस्कृताय आहा, आमची जो एकटाचार आहा तो बिगाड घालूंक सोदता। ताका लागून म्हाका इतलें ताका वॉर्निंग आहा, तूं पंचायत ग्राम पंचायती बाबतींत तूं मुखार सरनाका। कुठ्ठाय जर जाल्यार ग्रामपंचायत बायफिकेशन ते तेंच्या लोकां मदीं जाल्ल्या तेंगे अंडरस्टँडींग जावन जाल्ल्या थंय तांकां जर जे लोकांनी मागणी आहा ती मागणी तेंगे ती तेणी सगळ्या लोकांनी मानून धरली आहा। पूण हांगसर कोणाली मागणी नासतना तूं येवन जरी लोकांक खतपाणी घालता, लोकांक जरी तूं फुलयता जाल्यार यू बेटर बी केअरफूल।